विधानसभेत प्रश्नाची उत्तरा सारखी मेळनात म्हण विरोधी गटाचे आमदार बुधवारा परते विधानसभेतल्यान भायर सरले। सरकारान पयली फिक्सिंग केला आणि विधानसभेत चलता तो तमाशा अशें म्हणत सभापतीचेर आणि सरकाराचेर अविश्वास ठराव हाडपाची तयारी अपक्ष आणि विरोधी गटाचे आमदारांनी केल्या। गोंयचे मुखेलमंत्री चुकीची उत्तर दिवन लोकांची दिशाभूल करता असो आरोपय तांच्यांनी केला। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। म्हणजे आयज 3 प्रश्न बरें तुमकां फकत आय जस्ट समरायज। हायवे क्लिनिंग इज अ स्कॅम डन बाय बीजेपी वर्कर्स यूजिंग द GSITC। तांचे जो एक हायवे क्लिनिंग करता ताज्या हॉटेलान बाईचे बर्थडेक जेवण दिता, जेवण मेळटा, हें सगळ्यांक खबर आहा। नंबर 2 प्रश्न हा कितें सलीम अली बर्ड सँच्युरीचो। एज ए एनवायरमेंट, एज ऑर्निथॉलॉजिस्ट, द बिगेस्ट ऑर्निथॉलॉजिस्ट इंडिया इज प्रोड्यूस्ड, we are concerned about those Siberian cranes which come there. हो राजेंद्र आल्लेकार आता ओनली फिलॉसॉफी सांगता थंय। ताणें पयलीं प्रेसाक सांगून आसलें की आपल्याक ती सलीम अली बर्ड सँच्युरी राखपाक जाय आनी कजिनो बोट काडपाक जाय म्हूण। आतां खंयच्या तोंडान तो थंय उलयता की ना आतां तो क्वेश्चन शिफ्ट जाला आनी चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आनी एक्सपिरियन्स जाल्ले, ही कसली फकाणां जाल्ल्या। थर्ड इज द बायींग ऑफ व्हेकल। सो दीज आर ऑल 3 क्वेश्चन कॅन बी थ्रोन आउट। नरेश सावळ आनी आमी सगळ्यांनी क्लब करून गाडयो नव्यो घेता ताजेर प्रश्न विचारलो। मनोहर पर्रीकार पयलीं बोवाळ घालनासलो, गाडयो घातल्या, आतां सगळे पळय मरे करकरीत गाडयो घेवन भोंवतात म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेकल्स। वेदर देयर इज अ बॅन ऑन बायींग व्हेकल्स, तोय प्रश्न राव आमचो। तुमी आज पळयला आसतलें पयलो प्रश्न स्टार्ट जालो नंबर 5चेर। केन्ना गोंयचे असेंब्लीच्या इतिहासान अशें जाल्लें आहा? प्रताप सिंग राणे 45 वर्सां हांगा आहा, तांणी याद करची, केन्नाच जावं नासतलें अशें। हें सगळें फिक्स आहा, सगळें फिक्स आहा आनी चलता तो तमाशा। विरोधी आमदाराच्या तर्फे मॅक्झिमम क्वेश्चन विचारपाचो क्वेश्चन अवराक प्रयत्न जाता आनी बरे क्वेश्चन जे असतात ते क्वेश्चन अवराच्या वेळार रिप्लाय करपाचें गव्हर्मेंटाचें कर्तव्य आसता। आतां आमचे पयल्या दिसा पासून हे प्रॉब्लेम जावपाक लागला। आमचे जे असे क्वेश्चन आसात हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा जातूंतल्यान आमकां खुबशे एक्सपेक्ट आतां गार्बेज क्लिनिंग नॅशनल हायवे ते म्हणटा काल केलो म्हणून रिप्लाय अनस्टार्ट। हांव नेटाचेर वचून पळयलो, सायटीचेर वचून पळयलो, अजून आमकां आन्सर ना। अनस्टार्ट सुद्दां आन्सर दिवना। तुमी वचा आनी पळया, अनस्टार्ट काल लोड जावना। आमकां तर जेन्ना आमी विशय सरकारा फुडें घालता आनी आमकां तर सारके थिंगा प्रश्न मेळना जाल्यार विधानसभेन बसून कसलो फायदा। आनी ही असेंब्ली इज फायन, हांव जाणा तुमचें तें सारकें ना, सिस्टम सारकें ना, चलना बरें आहा, पूण हांवें हार्ड कॉपी दिलो म्हणटा हालींच आय एम एक्सपेक्टिंग हार्ड कॉपी रिटर्न टू मी ना, दॅट ऑल्सो नॉट देर। सो म्हाका दिसता सरकाराचें कर्तव्य अशें आहा, इलेक्शन इयर आतां म्हणजे ज्यो गोश्टी हिसाबा भायर वयता सरकाराच्यो पयलींचे पावपा नाका म्हणून सरकार आन्सर दिवपाक सोदना। चीफ मिनिस्टर म्हणटा ही लोकशाही, ही लोकशाही, लोकशाहीन सगळ्या तरेची ट्रान्सपरन्सी आसूंक जाय आनी दे शूड बी रेडी टू डायवर्ज वॉट एवर दी ऑपोजिशन इज आस्किंग। आमी जे लोकांचे प्रश्न जे मांडटात तेजी म्हायती दिवंक जाय, म्हायतीच नासता आनी बेटे फॉल्स इश्यूज घेवन सांगतात की वी हॅव गॉन ऑन लायन, आतां परत फाटीं घेवंक गावना आनी हें करूंक कांट मेक अ प्रेस्टीज इश्यू ऑफ थिंग्स। वेन the system is not working, go for the original system. काय ना